नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. विकसीत भारता खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो वापर आनी उपेग करपाचो राज्य सरकाराचें धोरण आसा आनी तातूंत दिव्यांगांची उदरगत ही म्हत्वाची मोख आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंतल्या ESG संकुलांत खासा उबारिल्ल्या शामियान्यांत पर्पल फेस्ट 2025चे दबाजान उक्तावण जालें. ह्या वेळार केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तान्हावडे, एकवटीत राष्ट्रसंघाचे प्रतिनिधी थोंबी थार्प, महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार दृष्टिहीन मोटिवेशनल स्पीकर प्रथमेश सिन्हा हांचेय उलोवप जालें. साबित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है ये बहुत बड़ी उन्होंने कोशिश की है और उनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. इनके पेरेंट्स, इनके गाइड, इनके टीचर्स, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के लेवल पे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर का उनका जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, उनके डिफरेंट इश्यूज यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर ये सभी इश्यूज यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर सबमिट करेंगे द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के लिए, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. और इन फ्यूचर उनकी जो सबमिशंस है वो सबमिशंस हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इंक्लूसिविटी के लिए ये सबमिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी. 2014 के बाद पहली बार यानी द पर्सन विद द स्पेशल डिसेबिलिटी, इनके लिए दिव्यांगजन ये जो वर्ड माननीय मोदी जी ने दिया, दैट इटसेल्फ शोज द इंक्लूसिविटी उनके लिए करना, ये मोदी जी का एक ध्यास था. आमतौर पे लोग गोवा आते हैं अपनी छुट्टियां मनाने, पर हम आए हैं नए अवसर तलाशने. लोग गोवा आते हैं अपने नए साल की शुरुआत करने, पर हम आए हैं अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने. गोवा आना कई लोगों का सपना हो सकता है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए ये सपनों के सच होने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर पर्पल फेस्ट के माध्यम से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है. और जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आए हुए सभी पर्पल एम्बेसडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सही मायनों में डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट हैं, जिन्होंने इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया है, जो सुदूर गांवों से आए हैं और अपने कम्युनिटी की प्रेरणा है. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्ट कार्यावळींतल्यान दिव्यांग लोकांक मुखार वचपाची प्रेरणा मेळटा, तशेंच आपल्या आंगांत आशिल्ली कला दाखोवपाक संद मेळटा. हो महोत्सव देशा प्रमाण पुराय संवसारांत प्रेरणा दिवपाक सारको आसा अशें केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री विरेंद्र कुमार हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांतल्यान दिव्यांग लोकांक व्हड सन्मान मेळटा ही खोशयेची गजाल आशिल्ल्याचेंय तांणी म्हळें. जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात आती है तो उसमें हमारे दिव्यांगजन भी पीछे न रहें. दिव्यांगजनों को भी उनकी प्रतिभा के अनुरूप साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ताकि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना. उस भावना के अनुरूप देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्वप्न भी साकार करना है. वो स्वप्न समाज के लिए साकार करना है, वो स्वप्न राष्ट्र के लिए साकार करना है. और राष्ट्र में कोई भी एक व्यक्ति भी कोई पीछे न रहने पाए. समाज के ऐसे जितने नीडी पर्सन हैं और नीडी पर्सन के लिए शिक्षा, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक इन सारी गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम सब जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कानपुर में जो एलिम्को का कारखाना है, अब ये एलिम्को का कारखाना जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का काम किया जाता है. दिव्यांग सक्षमीकरण आणि समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पर्पल फेस्ट 2025 महोत्सवा विशींचो नियाळ घेतलो. 2023 वर्सासावन हो महोत्सव गोंयांत आयोजीत करतात आनी ताका आतां संवसारीक पावंड्याचो दर्जो फावो जाला अशें तांणी सांगलें. दिव्यांगाच्या जिवितांत चैतन्य हाडपी हो महोत्सव म्हळ्यार एक व्हड चळवळ आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. I see a moment on living experiment in inclusion unfolding real time.
From the first Purple Fest in 2023 to 2024 and now 2025, I have witnessed something extraordinary. People changing before my eyes. Volunteers, neighbors, school teachers, officers, all of them sensitized simply by being a part of festival, learning that inclusion is not a policy, it is a practice, it is a mindset and shared responsibility, all of us who are here. While Pavaskar was giving the overview earlier, I felt goosebumps. Memories of 2023 and 2024 flooded back in my mind. The first step onto the street of Goa, where Purple Fest came alive. Families watching their children play sports or showcase the talent, the performances, and all the abilities. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले हांणी आपल्या उलोवपांत पर्पल फेस्ट 2025 खातीर गोंय बेस्ट आशिल्ल्याचें सांगलें. दिव्यांग लोक सगळ्या मळार सक्रीय आसा, ह्या फेस्टावेल्या नदरेक येता अशें सांगून दिव्यांगांक नवी उर्जा आनी उर्बा दिवपा खातीर ह्या तरेचे महोत्सव आयोजीत करप गरजेचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. My ministry is also supporting all disabled community. And you know that. Narendra Modi is also the popular leader in all over the world. And I am the minister in Narendra Modi's government. Baba Saheb Ambedkar is also the architect of Indian Constitution. And Dr. Baba Saheb Ambedkar's community like a disabled community, a Dalit community. But Dr. Baba Saheb Ambedkar said to them, you are very strong. You should become very strong in the future. And Baba Saheb Ambedkar has given the constitution to India to support to all. जो ये फेस्टिवल चल रहा है, ये फेस्टिवल पर्पल फेस्ट. गोवा इज बेस्ट, देयरफॉर पर्पल फेस्ट. बिहार विधानसभेच्या पहिल्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयज जारी जाल्या. बिहारात 6 आणि 11 नोव्हेंबर ह्या 2 पावण्याचेर मतदान जावपाचें आसा. पहिल्या पावण्यार 121 मतदारसंघात मतदान जातले. आयच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 17 ऑक्टोबर ही अर्ज दाखल करपाची निमणी तारीख आसा. 18 ऑक्टोबराक अर्जाची छाननी आणि अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत 20 ऑक्टोबर मेरेन आसतली. वेंचणुके खातीर 8.5 लाख वेंचणूक अधिकारी तैनात केल्यात. दरेक विधानसभा वाठारांत एक मतदारसंघ पुरायपणान बायलां वा दिव्यांग अधिकाऱ्यांच्या फुडारपणाखाला कार्यरत आसतले. वेंचणूक जाहीर जाल्ल्या कारणान बिहारात राजकीय घडामोडीक नेट येवपाक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गाझा शांतताय येवजणेच्या पहिल्या पावण्यावेल्या कफलातीक येवकार दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांका परबी दिवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा संवाद साधलो आणि भारताची भूमिका स्पष्ट केली. नेतान्याहू हांच्या वांगडा केल्ल्या चर्चेत ओलिसांची सुटका आणि गाझा पट्ट्यांतल्या लोकांक दिल्ल्या मनीसपणाच्या मजती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांची तुस्त केल्या. स्थिर शांततायेचो मार्ग मेकळो जातलो अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या वांगडा केल्ल्या चर्चेत व्यापार वाटाघाटीचो नियाळ घेतलो. काल विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत दक्षिण आफ्रिका पंगडान भारताचो 3 गडे राखून पराभव केलो. भारतान दिल्ल्या 251 धांवड्यांची मोख पुराय करून दक्षिण आफ्रिका पंगडान 48 षटकांत जैत जोडले. भारताचो फुडलो खेळ 12 नोव्हेंबराक ऑस्ट्रेलिया वांगडा जावपाचो आसा. मजगतीं भारत आनी वेस्ट इंडीज दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडात मदीं दुसरो आनी निमणो कस लावपी खेळ आयज नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली मैदानाचेर सुरू आसा. भारतानाच्या पयलो खेळ जिखला. निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना भारतीय पंगड फलंदाजी करतना 68.3 षटकांत 2 गडे वगडावन 251 धांवड्यो केल्ल्याची माहिती आसा. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.